बंद पडिल्लो गोंय चित्रपट महोत्सव 7 वर्सां उपरांत परत सुरू केल्ल्यान कलाकारांनी ईएसजीची तुस्त केली. मात महोत्सवांतले सर्तींतले इनामाचेर बरोच वाद जाला. इनामां दिल्यांत ती पळोवन कांय कलाकारांनी निशेधय केलो. चडशे कलाकार म्हणटात महोत्सवाची इनामां दितना फावोर केला. गोवा फिल्म फेस्टिवलाच्या निमण्या दिसा सर्तींतले जैतिवंत कलाकार आनी फिल्मांक इनामां दिली. कांय कलाकार मात इनामां वांटपाच्या पद्दतीचेर बेजारले. तुमचे कडेन फिल्मां नाशिल्ली जाल्यार फेस्टिवल घेवपाचो न्ही तो एकाच फिल्माचो फेस्टिवल जावंक शकता. कोण ते ज्युरी कोण तरी डिक्लेअर केल्या तांकां हाडल्या तरी राजेन तालका सारको मनीस कसो फिल्मा आशिल्लो मनीस कसो कमिटीन आसपाक शकता. एकाच प्रोड्युसराक जर सगळी इनामां दिवपाची आसली जाल्यार ती सगळी ताच्या घरा व्हरून दिल्ली खूब बरी जातली आसली. निशेध करतलो आनी निशेध करचो ना हें सगळ्यांक हांगा खबर आसा. एवॉर्ड सरकारान दिल्या आनी आमच्या गव्हर्मेंटान ते आतां एवॉर्ड घेवन रिटर्न करप हें सरकाराचो अपमान केल्ले भशेन जातलो किंवा एंटरटेनमेंट सोसायटीचो अपमान केल्ले भशेन जातलो. तर आतां दिल्ले एवॉर्ड दवरचेच पडले. हांगा पुरस्कार ज्युरींची नांवां दिवप खूब गरजेचें आशिल्लें. बंद पडिल्लो फिल्म महोत्सव परत सुरू जालो म्हणून उलोवप्यांनी ईएसजीची तुस्त केली. मायनी बंद जावन सुद्दां म्हणजे बकी येतकच म्हाका याद जाली. गोंयांत मायनी मोठ्या प्रमाणात चलताल्यो तरी सुद्दां 12-13 7 कोंकणी फिल्मां जालीं. म्हाका दिसता एक एन्थुजियाजम कोंकणी फिल्म निर्माण करपाच्या संदर्भात निर्माण करपाक आमी यशस्वी ठरल्यात. हो कार्यक्रम रेग्युलर जावंक जाय. 3 वर्सांचो एकाच हप्त्यान जाता पण तो रेग्युलर जातलो जाल्यार चड पिक्चर्स तयार जावंक जाय म्हणून बकीक म्हणलें मायनी चालू जाता मरे आतां. महोत्सव जावपाक 7 वर्सां लागला म्हणून परत एक फावट दामू नायकाचें अभिनंदन करता. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस आनी देवेन गांवकार. शिवपुत्र शंभूराजे हे महानाट्य 9 ते 14 एप्रिल मदीं फर्मागुडीर इंजिनियरींग कॉलेजीच्या ग्राउंडार जावपाचें आसा. संभाजी महाराजाचो खरो इतिहास लोकां मुखार हाडपाचो यत्न ह्या महानाट्यान केला. सांखळेचे क्रिएटिव्ह एज्युकेशन सोसायटी हे महानाट्य करता. दोतोर अमोल कोल्हेन ह्या महानाट्यांत संभाजी महाराजाची मुखेल भूमिका केल्या. शिवपुत्र शंभूराजे हे महानाट्य 9 एप्रिल ते 14 एप्रिल मेरेन फर्मागुडयेचे इंजिनियरींग कॉलेज मैदानार जावपाचें आसा. शंभूराजे बरो प्रशासक आशिल्लो हें दाखोवपाचो यत्न ह्या महानाटकान केला. जातलो शिवपुत्र शंभूराजे महानाट्य जे जातलें ज्या पद्दतीचें नाट्य पयलीं जाल्लें ना हाच्या पयलीं गोंयांत महानाट्याची संवय आसा लोकांक तरी सुद्दां हें महानाट्य खूब प्रकारान वेगळ्या तरेचें आसा. तेन्ना एक वेगळ्या तरेचो अनुभव घेवपाक लोकांनी ह्या महानाट्याचो आस्वाद घेवचो अशी आमची सगळ्यांक विनंती आसतली. शिवपुत्र शंभूराजे हे महानाट्य इथे सादर करण्यामागचं ऑर्गनायझर्सचं प्रयोजन असं आहे की महाराष्ट्र आणि गोमांतर यांचं खरं नातं काय हे लोकांना कळावं. संभाजीराजांची भूमिका करत असताना कायम एक तडफ असते आतमध्ये, कुठेतरी आतमध्ये शल्य असतं की इतके पराक्रमी असून सुद्धा काही कपोलकल्पित कादंबरीकारांमुळे काही नाटककारांमुळे संभाजीराजांना म्हणावा तसा न्याय दिला गेला नाही. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी. आय लिगांत पयलेच फावट खेळपी रॉयल वांगडो सर्त जिखपाक यत्न करतले म्हणून सिंहगर्जना रॉयलाचो कोच संतोष कश्यपान केल्या. आय लिगांत मुळांतले सुवातेर आशिल्ले स्पोर्टिंग क्लब दी गोवा 8 रॉयल वांगडो मंगळारा सांजे नेहरू स्टेडियमार खेळटले. फेब्रुवारींत शिलाँगांत जाल्ले मॅचींत रॉयल वांगडो 2 गोलांनी जिखिल्ले. See, as beginning of the season, I kept them pressure free. I told them to just go take a match one at a time and go and enjoy your football. Don't think about relegation. Don't think we will chase first 5 or 5-8. No, nothing. Just go and play and give your best shot. So they were pressure free, and then we get that. In spite of many way, I went and they are asking which position you are targeting. So I am not chasing the table. We are just going one match at a time. But I feel now after the halfway of league, after 10th match, I start putting little bit slowly to telling them that you play good football, but everyone last has see the table where we stand. So you are doing well, confident. So why not bloody chase and try to win, which you are doing. So they are getting the confidence, yeah.
they shaken up like they see, yeah, we can do it, yeah. It's not a question of pressure, like, so, because what we have been just telling the boys, just go out there, enjoy the game, and that is what they have been doing. They are playing good football. Only the result matters. So it's not a question of pressure. We are not. Nothing is at the back of our mind because there are still 8 more games to go, and we are giving our best. So definitely things will come good. I think this is a state of mind. I always tell myself that doing so I wouldn't play if my leg are broken or my hand are broken. Just a dislocation, and sometimes these things plays with your mind. So I try not to focus on it much, but I know there's an injury there. So by me blanking it off, I think I tell my body that I'm ready to go at any moment. So I think I'm up for the challenge. इतल्याने खबराचे तर हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.